गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला. संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला. संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला. संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले. 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 या विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोहिला. या विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोहिला. वारकरी मंडळाचो अध्यक्ष. आम्ही 2010 आम्ही ही वारी सुरू केल्ली फक्त ह्या गांवच्या लोकांक पंढरपुराक वयपा खातीर. म्हणजे गांवच्या लोकांची प्रत्येकाची इच्छा आशिल्ली चलत वयपाची, पूण ती कोणें तरी इच्छा पूर्ण करूंक मेळटली ती आमच्या देवानूच आमच्या मनान घातली आनी ही वारी आमी सुरवात केली. आनी अंदू आमची 10 वर्सां जाली आनी 10 वर्सां अंदू जाल्या कारणान आमी अंदू 46 जाण वयता. 46 जाण पंढरपुराक वयतले. आमकां 13 दीस लागतले आनी 13 दिसांनी आमी आषाढी एकादशी दिसा देवाचें दर्शन घेतलें आनी परते माशेलान येतले. आनी आमचो हांगासर चिकलकालो आसा 13 तारखेक. त्या चिकलकाल्यान सगळे वारकरी हांगासर मिक्स जाता. आनी तशीच आमची हांगासर 21 तारखेक पुजा आसा वारकऱ्यांची. त्या पुजेक सगळे वारकरी येता तेन्ना गांवचे सगळे लोक आनी आडेकडीचे जे कोण कोण म्हणून आमचे हे आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे पुजेक येवचें अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. आनी पंढरपुराक गेल्यानंतर तुमकां त्या संप्रदायाचें कितें हें मेळटा देवस्थानाचें जावं रावपाचें? ना ना थंय आमकां तशें कांय मेळना. फक्त थंय आमी आमचीच सोय करची पडटा. थंय आमकां कांय मेळना आनी इतलें आमकां सुद्दां दर्शन सुद्दां आमी फक्त कळसाचें घेवन येता. तें दर्शन सुद्दां आमकां थंय मेळना. फक्त कळसाचें दर्शन घेतलें म्हणजे तुका विठोबा पावलो. गोंयच्यान एक तुमचो विचार आशिल्लो गोवा सोडून बांदचें म्हणजे कितें आमी खुबश्या जाणांक सांगलेलें आसा, मंत्र्यांक सांगलें, हाका सांगलें, पूण कितें तरी बांदचें म्हणून. हांगा सगळ्या वारकऱ्या खातीर, आमच्याच खातीर न्ही, सगळ्या वारकऱ्या खातीर गोंयच्या एक कितें तरी बांदचें म्हणून ती आजून आमची इच्छा पूर्ण जावना. 10 वर्सां जाल्लीं. पूण हेज्या फुडें तरी आतां जातलीच ती 12 वर्सां तरी ही मेळटलीच आमकां अशें दिसता.